सो गायज आयज आम्ही येयल्लेली आसा आमच्या फ्रेश व्हेजिटेबल्स व्हरपाक आणि गावठी मिरसांगो आणि अळसाणो बी जे घरान युजफूल जाता। हे पळयात गायज कितें 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 गे काकी हे चवळी आणि अळसाणो हय मगे। आणि हांगासर गावतले तुमकां गावठी भेणे आणि ही लौकी हळद बिळद सगळे हांगासर गावठी तुमकां गावतले। आसा हांगा ही काकी मोयरा हालदोना रोड हो पळयात हांगासर आणि फुडसून पळयात हांगासर न्हू चिकनाचे शॉप आसतले त्याच रोडाचेर ही काकी आमची बसता 9 सकाळची आणि सांजचे 5 सो तुम्ही हे फाल्यां बी येवपाचे आणि सगळे आमच्या काकीचे खोपोवपाचे। ही काकी आमची ही माझी काकी कळ्ळें न्हू गायज तुमकां। पळयात गायज अळसाणो आणि ही कितें काकी चवळ्यो गोंयकारांक खबर आसा न्हू गे चवळ्यो बी कितें ती। पावसाची तयारी करूंक जाल्यार फटाफट येवपाची हांगासर। आणि कितें गे काकी सुक्यो मिरसांगो न्हू आता गावतल्यो गावट्यो